हळदोणची सरपंच एकार एक बदलत आसा. 2 वर्सांत 4 सरपंचांक देंवयल्यात. ज्योत्स्ना नागडे आड घाल्लो अविश्वास थारावूय शुक्रारा पास जालो. तिकाय देंवयली. मात उपसरपंच चारुदत्त पणजीकार आड घाल्लो थाराव भायर पडलो. थारावा फाटल्यान थंयचो आमदार ग्लेन टिकलोचें राजकारण चल्लां असो आरोप देंवयल्ली सरपंच ज्योत्स्ना आनी बाकीच्या पंचांनी केला. अळदोणेची सरपंच ज्योत्स्ना नागडे आनी उपसरपंच चारुदत्त पणजेकारा आडच्या अविश्वास थारावाचेर भासाभास करपाक शुक्रारा पंचायतीची खासा बसका जाली. फाटल्या 2 वर्सांत 4 सरपंच बदलल्यात. हांव सरपंच जाल्ले मेरेन पळयता की तेंची एक ती गेम आसली. तांकां पंचायत म्हटल्यार एक खेळ कसो दिसता, जेणे करून येयल्ल्या दिसा तो खेळ खेळप आनी लोकांची जी कामां आहा ती आडोवन दवरप. म्हटल्यार आयचो ह्यो नो कॉन्फिडन्स मोशन आसा पळय तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा आनी जी कितें एलिगेशन्स केल्या तेंच्यांनी ती फ्युलस आनी बेजलस एलिगेशन्स आसा. अविश्वास थारावा फाटल्यान थळावो आमदार ग्लेन टिकलो आसा असो आरोप कांय पंचांनी केलो. जाल्यार ह्या प्रकरणात आमदार ना अशें हेर पंचांचें म्हणणें. पूण हाजेर वयर म्हाका दुबाव दिसता की आमचो लोकल MLA जो ग्लेन सोजा टिकलो आसा तो फक्त पंचायतीच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल कांय चिंतना. फक्त पंचायत सरपंच जावं डेप्युटी जी तेज्या वांगडा ना तांकां सकयल देंवोवपाचो इतको प्रयत्न करता आनी ह्यान पयलीं तांणी करीत आसा. ताका हळदणच्या डेव्हलपमेंटाचें कांयच पडलें ना. MLA म्हणटालो तूं म्हजेशी येता जाल्यार आपूण तुका म्हजे वाटेन येता जाल्यार आपूण तुका नोट दिता. हांवें ताका इतलो सपोर्ट करून ताका हाडला. जावं ते न्हरेकाराक भायर मारपाक इतलो ताका वावुरला. त्या मनशान न्ही म्हाका हें करपाचें न्ही. MLAचो हात कितूनच ना. पंचायत चेंज करपाक MLAचो हात ना. ओके, तो MLAच्या अगेन्स्ट उलयला. MLAन ताच्या वॉर्डान जितली पळय कामां केल्या तितली आनी कोणाच्याच वॉर्डान करूंक ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर चंद्रशेखर सावंत. GPL T20च्या सुपर 4 लिगांत चौगुले वॉरियर्सान डेम्पो क्रिकेट क्लबाक 7 विकेटींनी मारले. डेम्पोन पयली बॅटिंग करून 168 रन काडले. चौगुलेन 19 ओव्हरी भितर हे टार्गेट काडले. चौगुलेच्या आसद पठाणान 63 बॉलांनी 99 रन काडले. तो मॅन ऑफ द मॅच. GPLांत डेम्पोन पयली मॅच खाल्या. मात सुपर लिगांत ते 3 मॅची जिखून फायनलींत पावल्यात. फायनल शेनवारा जातली. GPL प्रुडंटाचेर लायव्ह चलता. Here we go with the first ball of the match. This time shot with an offer. Lovely shot there from Ravi Teja. This time the sweep shot there. It will go for a boundary. Fine leg is inside the circle. Shot ball there and a slight fumble in the deep there. This time stepping down the track. This will go all the way for a 6. Vishal Singh uppishly played straight to the captain of Chowgule's. A soft dismissal there. And this time another soft dismissal. This time a full toss. That one will clear the fence easily into the crowds for a 6. This time a clean hit. This one will go over the fence. That's much better. This time straight down the ground. This time he clears it. It's going out of the ground for a 6. This time he's bowled him. So what a finish to the innings. Lovely shot there in the gap. That ball is racing to the fence. The placement was important there. This time straight down the ground. That one went like a rocket. This time staying on the pads. There is a fielder there, but he won't be able to cut it off. This time the ball has gone up in the air. There is a fielder coming underneath. The bowler himself. This time that ball has been played over the fielder at long on by Saurav Bandekar for a 6. For the situation of the match. This time that ball has been hit up in the air. Will it be taken? In fact, that's a miss there. This time miscued it. Wicketkeeper Keenan Wan doesn't miss many. Oh, he's been bowled for 99. What a disappointing end to a fantastic innings from Asad Pathan. This time there's nothing funny that's going to happen. That one has been hit straight down the ground. There is no fielder at long on in the deep. That brings us to the end of the match. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.